45 दिसां भितर लायटीचे खात्याचेर श्वेतपत्रिका काडटा म्हूण सांगिल्लें खरें, मात आनीक थोडो वेळ लागतलो म्हूण वीज मंत्री निलेश काब्राल मिडियाक सांगता। तो मंत्री जाल्यार म्हयनो जालो, खात्यांत ना धड चीफ इंजिनियर ना धड वेलो स्टाफ। फाटलीं 7-8 वर्सां जालीं कोट्यांची कामां पेंडिंग पडल्यात। 31 तारखेर मंत्रिमंडळाचे बसकेंत खंय तो सीएमा कडेन हो इश्यू काडटलो। We will give 24 hours power supply, and if people require facilities, they have to be like if I want to pull a pole, if I want to put a tower, we will compensate for that area. I assure that we will not buy that area, but even that market rate, 50% or 70% of the market rate value will give them, and we will not sign, we will not take over, but we will lay the cable and the land can belong to them. So I am bringing in lot of new ideas into making power 24 hours, which over a period of time. Unfortunately for me, I am inheriting a portfolio which does not have proper chief engineer. He is on extension. No proper additional chief engineers, no SCs, and there is nothing down the line for the next 5-6 years for promotioning them. And I do not want people from outside the department to come directly, because then you have infighting. Like I have noticed when it was done 3 years back, bringing an outsider in the department and then they don't cooperate. So I will ask Honorable Chief Minister, you are all aware that 31st on Wednesday, Chief Minister is having his first cabinet, official cabinet at his residence, and in that cabinet I am going to ask Chief Minister whether I can do one-time relaxation in increasing the giving relaxation in the RRs and in qualification, and giving seniority based promotion for one time. I asked 45 days. I think I have completed 30 days yesterday. I've still got 15 days to reply to people of Goa, and I might extend for another 10 days, because I never knew when I said 45 days on the first day itself. But seeing this scenario, it looks very difficult in giving a white paper to the people of Goa to understand what this is. As I have already told you, our cables laid down 8 years down the line, 10 years down the line, 7 years down the line, and not been commissioned was never expected from me. In Margao itself, Phatauda itself, in Sheldon to Phatauda, nobody has bothered to see what is the state of these cables. They have not been functioning. People's money, almost 30-40 crores has been spent. And that is my first thing, to tackle those problems. I don't want to know who has done those things and who has stopped it. But I know that there are cables lying down. I will start testing them and seeing where they are faulted. वेलिंग प्रियोळ कुंकळे ग्रामसभेत नव्या बारांचो विशय परत तापलो। 7-8 म्हयन्यां फाटीं सुरू जाल्ल्या होलसेल बाराची चवकशी जाय म्हूण लोकांनी नेट धरलो। ग्रामसभेत केरोसीन हाडून आत्मदहनाची शिटकावणी। पंचायतीन 4 नोव्हेंबराक कितें तें थारायता म्हूण सांगून विशय धुकल्ला। भाड्यान रावपी भायल्या लोकांचो इश्यू आयलो। पुलिसांक घेवन पंचायत घराघरांनी भाडेकरूंचे इन्स्पेक्शन करतली। वेलिंग प्रियोळ कुंकळे पंचायत वाठारांत सुरू जाल्ले होलसेल बाराचो विशय ग्रामसभेत तापलो। ह्या बाराक एनओसी खंयच्यान मेळ्ळी ताची चवकशी जावंक जाय म्हूण मागणेन नेट धरलो। पंचायत वाठारांत खंय 44 बारां आसात। लोकांक आनीक बारां नाका जाल्यात। आत्मदहनाची शिटकावणी दिवंक केरोसिनी घेवन आयिल्ले। पंचायत बॉडीन डिसिजन घेतलेलें आसा की आनी फुडें अशीं बारां आमी येवपाक दिवपा ना, पूण दुसरें म्हणजे हे जे आतां जे बार आसा ते बाराचेर आमी ताका शोकन नोटीस काडलेली आसा, कित्याक ताका आमी तुजें लायसन्स कित्याक रिवोक करचें न्ही, आनी ताका 10 दिसांचो टायम दिल्लो आसा, आनी ते 10 दिसाच्या टायमान जो जें कितें ते आमकां रिप्लाय दितले तेजे नंतर आमी फुडले स्टेप घेतले अशें आमी तांकां सांगलेलें आसा। म्हणटकीर ह्यो ज्यो इल्लिगल गोश्टी आसात त्यो बंद जातल्यो। सो हाजी आतां ताणें आमकां 4 तारीख पर्यंत एक डेडलायन दिल्या। ते 4 तारखेर जर जावना आसत, जशें आमी उदळ पंचायतीन सांगलें की आमी आमच्या जिवार उठल्यात ह्या विशया खातीर, आनी आमचो जीव जरी गेलो जाल्यार आमी अशें म्हणटात की फाल्यां सकाळीं आमकां एक आमच्या आंगार कितें वतून घेवन आमकां पेटोवन सुद्दां घेवचें पडलें। आमी तयारीच करून आयल्यात, सगळ्या तयारेन अशी आमी फाल्यां सकाळीं 4 तारखे नंतर जर हो विशय बंद जायना आसत जाल्यार आमी थंय ही कृती करतले। जर हांणी वेवस्थीत रित्या जर तो विशय आमचो हाताळना आनी तो जर बंद जावना जाल्यार नरकासूर पेटचे ऐवजी आमकां पेटोवन घेतले। मंगेशी कांय दिसां फाटीं भायलो एकलो कोण तरी थंयचे चलयेचे फाटल्यान लागलो म्हूण विशय तापतालो। ग्रामसभेत हो विशय आयलो। पंचायतीन पुलिसांक बरोबर घेवन वाठारांतल्या सगळ्या भाड्याच्या घरांचें इन्स्पेक्शन करपाचें थारायलां। ते इन्सिडंटाक लागून आमी आतां सगळे पंच मेंबर आनी ग्रामस्थांनी एक डिसिजन घेतलेलें आसा, कित्याक प्रत्येक वॉर्ड मेंबर, सरपंच आनी सेक्रेटरी
हे आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन त्याच बरोबर हेल्थाचे आनी पुलिसाचेर इन्फॉर्म करतले तिंकाय घेवन एक वार्ड वायज जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले. 4 नोव्हेंबराक बारांचे कितें तें थारायता म्हूण पंचायतीन विशय मारून व्हेला. जाल्यार थोड्यांनी बारा बंद करिना जाल्यार आत्मदहना मेरेन शिटकावणी दिल्या. जे बिगर गुंठेक लोक रावता म्हणल्यार तांची घरां जे भाडेकरू रावता तांचे रजिस्टर कर तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करचे. तशेंच बार बंदीचे विधाना विशयी चर्चा जाली की जे बाराक लागून लोकांनी हालींच लायसन दिल्लें तिका अपोज केल्लो त्या लायसनाक लागून येत्या 4 तारखेक कितें तो निर्णय जावपाक जाय ताका शोकोज नोटीस पंचायतीन सर्व केल्ली आसा. वेलिंग प्रियोच्यान हांव विवेक प्रमुख प्रुडंट. चर्चिल GFAचो अध्यक्ष. गोंय फुटबॉल संघटनेचे 2018 ते 2022 वेवस्थापकी समितीचो चर्चिल आलेमांव अध्यक्ष जालो. ताणें आवेर्तान फुर्तादोचें आव्हान 100-56 मतांनी सहज थंड केलें. उत्तर गोंयचो उपाध्यक्ष म्हूण चर्चिलाचे पॅनलांतलो लाविन्यो रिबेलो परत वेंचून आयला. आवेर्तानाचे पॅनलांतलो आंतोनियो पांगो दक्षिण गोंयचो उपाध्यक्ष. जायते विलेजींनी क्लब बंद दवरले आहा फायनान्शियला लागून. ते क्लब म्हाका ओपन करपाक जाय आनी इट इज माय पर्सनल आय सपोर्ट देम. फकत आपल्याला GFA जे नॅशनलाक इंटरनॅशनलाक जे पळय ग्रावंड जाय तांकां सोडून जे पळय ग्रावंड आहाय ते ग्रावंड ते गांवांत म्हाका ओपन करपाक जाय आनी ते गांवच्या भुरग्यांक तयार करपाक जाय. आनी म्हगेली एक आशा आहा कसलेंय तरी हांव डिसिजन घेतलो इम्पोर्टंट जाल्यार टोटल क्लबांक आपयतलो पयलो. हांव एक रुपय व्हरपा येयलो ना GFAचो. हांव रुपय घालपा येयलो ना GFAन. हांव ही GFA एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 4 वर्सां कंटिन्यू करतलो. आय एम नॉट गोईंग टू ले डावन 6 months or 7 months. आनी जे पळय बारीक जे गांव आहाय ते गांवचे प्लेयरांक म्हाका जाय वयर हाडपाक. सेंचुरी मारून चर्चिल आलेमांव GFAचो नवो प्रेजिडेंट जालो. तो म्हणटा की जे खंयचे क्लब जे सामके बंद पडपाक पावले गांवांतले क्लब जे बंद पडपाक पावले न्ही तांकां तो वयर काडटलो. तेंचेर ताचो चड सपोर्ट आसतलो आनी तेंचेर फोकस चड दवरितलो. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे वांगडा हांव शिरीश कुंकळकार. 2018-19 आय लिगाचे आपले पयले गेमींत चर्चिल ब्रदर्सान डिफेंडिंग चॅम्पियन मिनर्वा पंजाबा आड 1 पॉयंट जोडलो. मॅच गोललेस ड्रॉ जाली. मात रोमानियन कोच पेत्र गिगूचे मार्गदर्शना खाला चर्चिल ब्रदर्सान बरेपैकी खेळ केलो. चर्चिलाक 2 बरे चान्स आयिल्ले मात फिनिशिंग जमलें ना. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.